सुरुवातेक आमी गीत घेवया A30 पेज नंबर 15 A30 पानाचो अंक 15 सोर्वेस्पराची सेवा कोरात. Sorvespodok wakana, soglia munshano, deva kayon kora. Sorvesporachi seva kora, anondantachi bhakti kora, sokita gawo bitor sorat, santo saniya deva mukha. तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. भावां भयणीनो, पास्कांचो चवथो आयतार बऱ्या गवळ्यांचो आयतार म्हूण समोर उमतां. आमच्या महान दोन प्रांतांत हो आयतार दोन प्रांतीक सेमिनारींक वो आकान्याच्या घराक भेटयला. ह्याच निमतान आयज आमचो विशय जेजू बऱ्या गवळ्यांचो ताळो वळखुया, बोरवंशान ताचो पाटलाव करुया. आयज जेजू बऱ्या गवळ्यांचो ताळो आयकून ताचो बोरवंशान पाटलाव करूंक जायते तरणाटी दोन प्रांतीक आकान्याच्या घरान मुणगे सालगांवचे धाकटे सेमिनारींत, रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत आनी आदले गोंय आसलेल्या गवलेक विद्या मंदिरांत आपली तयारी करतात आनी मुणयारी ह्या निखपण स्विकारून जेजू बऱ्या गवळ्याचो मिसांव फुडें व्हरूंक आकान्नी घेतात. ह्या घरांनी वावुरतल्या वडिलां पासत आनी आकान्नी घेतल्या सगल्या पासत मागुया. तशेंच आमी जण एकल्यान उर्बेन आनी मोगान बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक आमकांय बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी हे विचार चिंतना भावना मनान दवरून मी मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदीं आमी थोडो वेळ शांत रावन देवाचे बोगसणे मागुया, कित्याक आमी सगळे पातकी. सुफोदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुफोदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाची विताक पावूं. आमेन.
सोम्या एकल्याच जोडीत होता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवाचे शेळी बापाच्या पोटा तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची काकलूत कोर कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो स्वामी एकलोच तो परवर्तो प्रार्थूया सुपेदारान सासणांचे देवा सुर्गीच्या संतोषान वांटेली जावंक आमकां वाट दाखय अशें जंय शक्तिवंत गोवली गेला तुवें ताचो काळटो हिंदूय पावूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन धोर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप 50व्या दिसाचे पोरबे समोयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशिक्त केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें घोराणें तिरपणान जाणा जावचें हीं उतरां आयकलीं तेन्ना तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रू आनी हेरा धोर्मदुतांक ताणीन म्हणलें बाबानो आमी कितें करचें पेद्रून जाप दिवन म्हणलें जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो हे नोश्ते पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात तेन्ना तांणी तांचें उतर बांदून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांचे जमातीन भितर सरलो देवाचें उतर हें देवाचे वडकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सगळीं म्हणुया सर्वेस्पर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांचवी चार तुजीं चोरवोना थंय म्हाका विसव तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय मान राखून म्हज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय जबाब
सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां कालोखांत कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सोदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सोयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय जोबाब सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां ओजाप जावन दुस्मान पोलेतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय डोमडोमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवयताय देवदाना म्हजेर तुज्या मोगाची जोबाब सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सासणाचें बिराड म्हाका गावलें ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें जोबाब सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां भाग्यवंत पेद्रूचे चिटी वेल्यां वाचोक प्रितीच्यानो बरें केलें आसतना कास भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा खरेंच म्हटल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यांत कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर खोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली ताणें कसलेंच वायट करूंक ना ताज्या तोंडान कसलीच लोबाडी मेळूंक ना ताची निंदा केली पूण तांणी परतून निंदा करूंक ना ताका दोगदायताले तेन्ना तो दोबकाय नासलो पूण नितीन मुनसुबी करता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणांनी जिवचे खातीर कुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमचे पातकां घेतलीं ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत सांडलोल्या शेलयां बरीं तुमी भोंवताल्यात पूण आतां तुमच्या गवल्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यांत सोमयाचें उतर देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया सोमी म्हणटा हांव बरो गवली हांव म्हज्या शेलयांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवी आसो जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया जेजून फारिजेवांक म्हळें हांव तुमकां सच सांगतां जो मेंढरांच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गोवळी ताका दार राखणो दार उगडता मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता आपल्या मेंढरांक भायर हाडतच
तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान तीं वेतात. परक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सरशिली तीं पळोवन वेतात कित्याक परक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चरव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी पास्काचे कालार आसां आनी हो आयतार चवथो आयतार आनी दर वर्शी हो आयतार भेटयला बऱ्या गवळ्याचो आयतार. कित्याक जायत आमी आज सगळीं वाचपां चिंतान आयकल्यांत आनी वाचपान आमकां गवळ्याची खबर मेळ्ळ्या. तुमी थोडो वेळ ह्या वाचपांचेर नियाळ करुया. पूण नियाळ करचे आदीं तुमकां एक खास घडणी सांगता जी तुमी आयकल्या आसतली, पूण सांगता कित्याक ताचो खूब वालोर आसा बकून आजच्या काळार. एक दीस एक बरी सभागृहांत जायते लोक जमा जाल्लेत कित्याक त्या दिसा एक बरो कलाकार येवचो आसलो. लोक खुशाल बरीत ताची वाट पळयतालेत आनी तो आयल्या उपरांत सगळो खुशी जालो आनी ताणें एक लांब उलोवप केलें आनी आयकल्या उपरांत सगळो लोक खुशाल जालो आनी ताळयो मारूंक लागलो. आवाज सोंपल्या उपरांत त्या सभागृहांत एक जाणटो यात्नीक आसलो. ताणें अशें म्हणलें, सर सायबा, हांव तुमकां तुजे लागीं एक उपकार मागतां. स्रोत 23 साम 23 हांव बरो गवळी हें तोंडपात म्हणून आमकां दाखय. तो कलाकार थोडो उजाप जालो पूण म्हणलें, हांव हें स्तोत्र सांगतां पूण हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सांगचें पडटलें. तेन्ना तो यादनीक कबूल जालो. मागीर तो कलाकार परतून माचयेर उबो रावलो आनी हें स्तोत्र स्वादीक आवाजान सगल्यांक आयकूंक आनी समजूं येता तशें तोंडपाट म्हणून सांगलें. सांगल्या उपरांत सगलो लोक खुशाल जालो. मागीर तो यादनीक माचयेर गेलो आनी ताळो साफ करून ताणें हें स्तोत्र तोंडपाट सांगलें. सांगल्या उपरांत कोणूय उबो रावूंक ना, कोणें ताळयो मारूंक ना. तांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. मागीर तो कलाकार पोतून मातशें उबो रावलो आनी अशें म्हणलें, भयणीनो आनी बाबानो, स्तोत्र वाचून हांव तुमच्या दोळ्यां आनी कानां मेरेन पावलां. पूण ह्या यादनिकान तुमच्या काळजांक हात लायलो. आमचे मदें एकूच अंतर आसा. हांव हें स्तोत्र तोंडपात जाणा पूण त्या यादनिकान गांवड्याची वळख आसा. कोरिंथ
याज्ञिकांक गावण्याची ओळख आसा आनी आज हो विशय फिरगोचेंत मानून काडला. थोडो वेळ आमी ह्या वाचप्यांचेर नियाळ करुया. पयलीं वाचपान आयकलां पेद्रू ताचे शिश्य जमा जाल्लेत त्या लोकांक जुदेवांक ह्या गवळ्याची खबर सांगतात, खूब सांगतात. त्या दिसा पास्काचें फेस्त आसलें आनी जायते लोक जुदेव लोक जे फसवल्ले ते जमा जाल्लेत. त्या लोकांक पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन ते गवळ्याची ओळख दिता आनी दिल्या उपरांत तो जुदेव लोक म्हणटा आमी आतां कितें करूंक जाय. आनी ते पेद्रू म्हणटात जिवीत भरलात आनी जेजूक आपलो सोडून म्हूण आपणावात. दुसरे वाचपान पेद्रूच म्हणटा लोकांक जे लोक जेजूक आपणायतात आनी तो सोडून म्हूण भावार्थान घेतात ते खूब कोस्त सूख दुसूंक पडटलें. तशेंच जालें आमचे फिरगोचे पयलीं दिसांक जायत्या लोकांक कोस्त दूख सोंसूंक पडलें. आनी शुभ वर्तमानां आमी एक वपार आयकल्या बऱ्या गवळ्याची. जेन्ना जेजून वपार सांगली सगळे फुडाऱ्यांक ताची खबर आसली, कित्याक आदले काळार जायते फुडारी गवळी आसलेत. जायते अब्राहम, मोजेस, दावीद सगळे गवळी आसलेत. जेजून वपारी आमकां कितें सांगता तर जायते सांगता. ताणें आपल्या जिवितांत आपली ओळख करून दिल्या आनी ती ओळख आमी घेवंक जाय. जेची ओळख आमकां खंय मेवता जायत पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. जर आमी 2 दिसा थोडो वेळ काडून पवित्र पुस्तक वाचल्यार ते नियाळ केल्यार आमकां हे बरे गवळ्याची ओळख मेवता. तशेंच दिसा जे घडणेंत आमच्या जिवितांत घडटात ते घडणेंतूय आमकां जेवची ओळख मेवता. जावं ही घडण्यो बऱ्यो घडण्यो वायट घडण्यो उदास कोता आमकां खुशाल कोतात ते घडणेंत आमकां जेजूची ओळख मेवता. आनी भावार्थान आमी ते घडणेक जेजूचे एक भाशेन दोळे लावन पळोवंक जाय. भगवदिनास आमकां म्हणटा वी मस्ट सी गॉड इन ऑल थिंग्स ऑफ आवर लायफ. तिसरे सुवातेर आमच्या भाव भयणीक तेच्या जिवितांत आमकां जेजूची ओळख मेवता. जेन्ना आमचे भाव बरे खुशाल आसतात ते म्हणटा आमी गवळ्यो खुशाल आसा. जेन्ना म्हणटा आमचे भाव भयण दुखी आसात ते गरजेवंत आसात तेन्ना आमी तांकां आदार दिवंक जाय. तो आजच्या दिसा आमी खास जेन्ना आमकां जेजूची ओळख मेवल्ली आसा ती ओळख आमी आमच्या जिणे वरवीं दुसऱ्यांक दिवया आनी सगळें जिवीत एके भाशेन खुशाल जावंक करुया. आनी जे आमच्या मदें फुडारी आसात जायत आई बाप वडील आनी समाजांत फुडारी आसात ताचे बरे जिणे वरवीं सगल्यांक जेजूची ओळख दिवंक आमी खास आमी हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. स्वतमानतान देवाक सुफळ देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो आंकवा मरयेंतान जल्मलो पोंचवेला काल ताणें कोस्त सोंसलें तो कुर्सार जोडलो तो मेलुयेन ताका निकी पेलो तो मल्ले मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सुब देवा बापाचे उजव्याक बसला तूं तें जिवें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमात पवित्र आत्म्यान कातलीक पवित्र सवेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवणपण सासणांची वीत आमीन. आमच्या मनाक काळजांत ते आमचे इंदेसांव आसात बाबा तर आमी हे वेळार देवाच्या हातांत घालुया.
लिओ आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सोवे, सिमांव आमच्या आदारी बिस्मा सोवे, आनी तशेंच सगळ्या याऱ्या आमच्या यादनिका सोवे. जेजू बऱ्या गोवलाचो उपकार दिसून येवंक आनी ते आपले जिविताच्या देखेंतल्यान आपल्या हातान घातलोल्या शेल्यांक बरो चोरो दिवंक सदांच तोकोस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचो देश स्वतंत्र करूंक निस्वार्थीपणान वावुरल्या फुडाऱ्यांची देख आनी स्फूर्ती आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आयच्या काळार ते देशाचे खरे राखणदार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हांगा एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी जेजू बऱ्या गोवल्याचो तालो आयकून तो दाखयता तो सुगुनी जिविताचो मारूक आमी दवरूंक आनी जिवितान सुबा फळां दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या आकारणाच्या घरांनी जायते तरणाटे आकारणी घेतात. तांचेर आनी तांकां मार्गदर्शन दितोल्या वडिलांचेर सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण आनी पाद्रीपणांक आनी धार्मीक जिविताक वेंग मारूंक आयच्या तरणाट्याच्या काळजा मनांत ही बरी खुशी रिगोय म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ शांत राहून आमची खास मागणी देवाच्या हातान घालुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचो ताळो वळखून हुर्बेन ताचो आमी पाटलाव कोच्या निमित्तान आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ते छाती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44, C 30 आनी 8, पानांचो अंक 40 आनी 4, तुकाच बापा. म्हजे बाब नांवचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा ह्या पास्काच्या गोटा वरवीं
आमी सदांच संतोश बरें आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोनी सासणे संतोशाचें कारण जावं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची ओदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोळी. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावं. तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोळी जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांचे संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवतांचो दळबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सोरेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर. देखून दवापोरी तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुगसाची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोंसूंक तो आपकोशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबणां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba so good. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या गुरसांनी पुनर्जीवनपणा मोरवी तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकलूत कर. देखून सोरेस्परा समजुगसाचे मरणाचे पुनर्जीवनाचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडून जी काल्स भेटयता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर.
अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणींक घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोपुदात बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून तर शिकले प्रार्थन दिरुगेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या सुखाक बरोशें वतरेकता. तर आमकां तुज्यो काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्यान जेजू क्रिस्त तुजें दोरदांक मुरलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती. शेळीचे जेवण आपयल्यांत तीन सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D13 पेज नंबर 54, D13 पानाचो अंक 50 आनी 4. जेजू बऱ्या गुंवल्या.
Jesus, sławik Boga, sarlo hawentoka, em goda vartoli, pisai vodadali. Jesus, sławik Boga, sarlo hawentoka, em goda vartoli, pisai vodadali. Party makapoy, kaya makalipoy, naroon pavitrakta, dovor sodas kalsan. Party makapoy, kaya makalipoy, naroon pavitrakta, dovor sodas kalsan. प्रार्थूया. बऱ्या गवळ्या तुझ्या हेंडाचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुझ्या पुताच्या ओमोळीक रोगतान सुडोरलोक सासणीक चोरवाक पावो कोर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर अपोलो कार्दोज आनी फादर प्रताप नायकांक हे मीस ताणें भेटयल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां स्टोवे करून शिकयल्लें आसा. तर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमकां हांगसर जे आमचे वांगडी मदत करतात तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें म्हणून जावं सांकिस्तांव हांव हेर ओ आमचे वॉलंटियर्स क्वायर मिडिया तुमी वाचपाक केल्लीं आसा. आमकां कलेक्शन करपाक मदत केल्ली आसा. भायरूय खूब जाण आमकां मदत करतात. तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची सकाळची 4 आसतात. 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी सोमार ते सोनवार 3च आसतात. 6, 7 आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर मेळचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन ह्या रस्त्या वयल्यान गेली म्हणटच पयलें गांधी सकयल मेळटा. मागीर तें पेट्रोल पंप आनी ताचे फुडें मातशें दावे वाटेन एक कपेल आसा. बांय कडेन म्हणटात. खूब लोक थंयसर भावार्थान येतात आनी खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात. तो थंयसर आमी 9 काकलूचो आमी त्योर स्टार्ट करता. पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो थोडो नियाळ आनी 10 वरांचेर मागीर मीस स्टार्ट जाता. मायेचे 6 तारखेर सायब हांगसर गोंयांत पावलेलो. ताका लागून ही मायेची 6 तारीख म्हत्वाची आसा. आनी ह्या वर्सा आमी थंयसर मीस घेतना ती आठवण आमच्या मनांत दवरतले. हांव पाप सायबान आमकां विनंती केल्ली. मायाच्या म्हयन्यांत आमी सायबीण मायेचो त्योर्स घेता. पूण 13 फातिमा सायबिणीचें फेस्त आसा. हांवें तुमकां कळीत केल्लें की 13 हांगसर हे बेंचलिकेंत एक रितीर आसतलो.
8चे मीस काबात जाले म्हणटोत म्हणल्यार हितून 8:30 ओ 9 थान 12 पर्यंत त्या दिसा आमी तिर्स घेतले हांव एक वेगळेच तरेन आनी मागीर मीस घेवन मागीर आमी त्यो रितीर म्हणून हितून बंद करतले हांव पोरुसान पाप साहेबान आमकां सांगलेलें सायबीण मायन सांगलां ते प्रमाणे तिर्स करात आमच्या संवसारांत खूब शांती ना गेर्रां तेन्ना आसलेलीं ती बंद जाली आनीकूय गेर्रां स्टार्ट जाल्लीं आसात ती बंद जाल्लीं आसात पूण आमच्या घराब्यांनी पर्यंत गेर्रां चलतात तर मागण्याची एक गरज आसा ताका लागून आमी हांगसर सदांच दर दिसा मागणें कोत्ताले हांव तर आतां पर्यंत तें करीत आयिल्लें आसा म्हणटच त्या दिसा आमी हितून हो तिर्स घेवया आनी सगळ्या संवसारा पासत आमच्या कुटुंबा पासत मागया थोडें तेल आमचे कडेन आसा तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घेवंक जाता सायडीन आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया सरस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे सुपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडकार सांत फ्रांसीस शेवराक मागणें सांत फ्रांसिस्क शेवियरा देवचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडूंची बरी खबर परगोटूं देसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे दिणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाडटा आमेन शेवटाक आमी गीत घेवया K5 पेज नंबर 141 K5 पानाचो अंक 140 आनी 1 मोर्नाचे निदेन तुलोन मोर्नाचे निदेन तुलोन सोडवण सगळो जालो फोडाच्या काळखांत तुलोन पोरसोड्यान जेजू ओडलो मनशाच्या पातका संसारांत मरण आयलें